नमस्कार, हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोरोनाचे वाडटे संक्रमण, प्रोटोकॉल्साची अर्दकुटी अंमलबजावणी आणि प्रशासकी सजगतेच्या उणावाक लागून जावपाक लागल्या पुराय लॉकडाऊनाची मागणी. कारवारा राती 9:30 सावन पडपाचे आसा लॉकडाऊन. गोंय ते कर्नाटक मजगती जावपी येरादारीचेर जावंक येता परिणाम. कोरोना संक्रमण वाडिल्ल्या वाठारांत घालपाक जाय कठोर निर्बंध, म्हणटा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. आनी आतां आयची कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे कोरोना स्थितीचेर नजर मारीत जाल्यार लॉकडावन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें विरोधी आमदारांनी उलोवन दाखयलां. परिस्थिती हाताभायर गेल्या. अशा वेळार फक्त आर्थीक येणावळीचो विचार करून जावचो ना. लोकांची भलायकी महत्वाची. सरकारान आतां ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा, तांणी म्हळां. लॉकडावन करता जाल्यार सारकेंच करात. कांय दुकानां उक्तीं, कांय जाणांक मेकळीक अशें चलचें ना. सरकारान लोकांचे भलायकेचो विचार करपाक जाय. मडगांवची न्यू मार्केट संघटना म्हणटा. तशेंच बॉर्डरी सील करपाची मागणी तांणी केल्या. मार्केट बंद करा आणि भायल्यान सगळे गाडयांनी लोक वेपार घालून विकता. लास्ट त्याची परिस्थिती जाता. आमगेले वेपार सगळो कुसोन काबार जाता. एक वर्स आमी त्रास काडला. गव्हर्मेंटान आमकां कसली बेनिफीट दिवना. टॅक्स आमी फारीक करता, गार्बेज हें तें सगळें फारीक करता. आनी जर आमकां फुडें आमकां बंद करपाक जबरदस्तीन करीत आमी गव्हर्मेंटाक 1 रुपया दिवपाना. गव्हर्मेंटान लोकांक पयलीं 5-6 दीस लोकांक सगळें सामान घेवन एक 10 दीस लॉकडावन 10 दिसा सामान घेवपाक चान्स दिवपाचो. आनी 10 दीस अशें लॉकडावन जावपाचें. तो मिनिस्टर आसूं ना आनी कोण आसूं, तो पयशेकार आसूं ना गरीब आसूं, सामकें लॉकडावन म्हणजे लॉकडावन. एक मूस भायर सरोन येना. खरें म्हटल्यार वेंचणुके पयलीं लॉकडावन करपाक जाय आशिल्लें. आतां करून कितें फायदो? साश्टी ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष फ्रँकी गोम्स विचारता. गरीब लोकांची परिस्थिती खंय पावल्या हाचो तुमी विचार केला हय, अशें तो विचारता. पळयात. म्हज्या टिमान लॉकडावन करता जाल्यार पयलीं इलेक्शना पयलीं करपाक जाय आसलो. हांव सीएमाक मागता कमर्शियल व्हेकल लॉकडावन करूं नाका. तें तो लॉकडावन केलें न्ही जाल्यार आमी उपास पळयतलीं. एकशे लोक त्रासां पडना. कोणाक जावपा तें जातलें आतां. तुवें पयलीं लॉकडावन करपाक जाय आतां लॉकडावन करून कितें फायदा? काल तूं सीएमा बरें वचोन लॉकडावन करया हें करया म्हूण तेगे मिस्टेक केली. तर मिस्टेक ते केली. आपूण तुका मिस्टेक वचप न्ही लॉकडावना कालच्या. लॉकडावन करपाक तूं इतलें सांगलां तर कितले दीस जाले मरे. एसेंब्ली टायमार तुमगे लॉकडावन कोरोना वाडलो मरे. तुमी त्या दिसा बंद करपा मरे. तूं तेन्ना कितें एकूय जाप कित्याक काडून आतां कित्याक गेलो सीएमा बोले गो. 1,85,000 घरांच्या पोटांची वेवस्था करून सरकारान कमीत कमी 15 दिसांचो लॉकडावन करचो. मगोबाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान मागला. कोरोनान परतून एक फावट हातपांय पातळपाक सुरवात केल्या. हे फाटभुंयेर सुदिनान ही मागणी केल्या. हांव रिक्वेस्ट करता तांकां की आतां तरी जागे जायात. लॉकडावन डिक्लेअर करा. प्रत्येक घराघरां रेशन 2,000 रुपयाचें पावया. जेणे करून 4 मनशांतल्यान 2,000 रुपयाचें रेशन जर पावयलें ताचे बरोबर थोडे बाकीच्यो गोश्टी दिल्यो जाल्यार ह्यो गोश्टी शक्य आसा. जे प्रोजेक्ट मोठे मोठे घातल्या ते प्रोजेक्ट बंद करा आणि जे प्रोजेक्ट चालू आसा ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करा. दुसरे वटेन कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सरकाराक हात जोडून विनवणी केल्या. तो म्हणटा सरकार कितेंय सांगू पण परिस्थिती आतां पयले वरी उरिल्ली ना. ऑक्सिजनाचो उणाव आसा. हॉस्पिटलांनी खाटी नात. लोकांचे हाल चल्ल्यात. हे परिस्थितीत उद्देग वेवसाय आनी अर्थीक येणावळ म्हत्वाची न्हू. लोकांचे भलायके कडेन खेळू नाकात अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. आयकात ताका. सिट्युएशन इतू बॅड आहा. गव्हर्मेंट कितें सांगू. 10 वरां 11 वरां पेशंट भायर हॉस्पिटलांत कॅज्युअलिटी आसता. चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा आनी चीफ मिनिस्टर सांगिल्लें की लॉकडावन इज इम्पॉर्टंट आनी लॉकडावन करना जाल्यार त्रास जाता म्हणून. आनी आय रिक्वेस्टेड डॉक्टर एडविन टू जॉयन ड्युटी. ही इज ऑल्सो रेडी टू जॉयन एंड आय हॅव टोल्ड हिम दॅट वी हॅव टू डू समथींग. देर इज नो म्हणजे भंय पडल्या. आय एम फर्स्ट टायम I am in such a helpless situation where people are calling us and we are not able to do something. हांव फर्स्ट टायम लायफान रडलो कित्याक म्हाका काय. गोंयांत जो भितर सरता ताका RT-PCR टेस्ट सक्तीची करची विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मागला. पर्यटन म्हत्वाचें का लोकांची भलायकी असो प्रश्नय ताणें विचारला. मनीस आसल्यार पर्यटन उद्देग वेवसाय आनी हेर गजाली. मनीसच ना जाल्यार हें कोणा खातीर अशें ताचें म्हणणें. गोंयचें सरकार अजून डिसिजन घेना.
हांवें पयर चीफ मिनिस्टर ऑनलायन आशिल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें गोंयांत जो भितर सरता ताचे RT-PCR टेस्ट नेगेटीव रिपोर्ट घेतले शिवाय ताका भितर येवपाक दिनाका. पूण ते आयकनात, वचून घेतात. टुरिजम पयलीं काय मनशाचें लायफ पयलीं. मनीस आसल्यार टुरिजम, मनीस आसल्यार इलेक्शन, मनीस आसल्यार सगळे गजाली. मनीसच ना जाल्यार कोणा खातीर तें? हें इलेक्शन सुद्दां आज जावपाचें काल जावपाचें न्ही. हें इलेक्शन केन्ना वातावरण इतलें पेड्ड्यार जाल्लें आसा. हॉस्पिटलांत खाटी ना, खंय कोण कोणाक विचारना. हांव नकळो कितें जातलें म्हणून. आनी सरकार सुशेगाद आहा, फक्त घोशणा करता, स्लोगन्स करता. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आज पर्यंत ज्या पद्दतीन ट्रिटमेंट मेळपा जाय त्या पद्दतीन लोकांक ट्रिटमेंट मेळटा. तें वचून पळयात तुमी कितें चल्लां. रातचे म्हाका लोक 11 वरांती 12 वरांती फोन मारता. टेस्टिंग आणि डिटेक्शन आनीक प्रभावी करपाची गरज आसा आनी 15 दिसांनी परिस्थिती कितें आसतली हाचो विचारय करूं नजो. ताका लागून मडगांव पालिका मंडळ मुख्याधिकाऱ्याक घेवन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले आनी कमांड सेंटर उबारपाची मागणी करतले. फातोड्डेचो आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलां. We are thinking in terms of a COVID command center. I will talk to Mr. Digambar Kamath and to the municipal administration to immediately have a COVID command center that will monitor the availability of beds and availability of oxygen. आज अशें जाल्लें आहा की खूब जाण दुयेंत जातात. खंयच्या हॉस्पिटलान बेड मेळटलें हें डिसिजन जावपाक 1 दीस लागता. बाय द टायम तो हॉस्पिटलान भितर वता खूब कडेन अशें जाल्लें आहा की ब्रॉड डेड ऑन अरायवल. आमी जिकिल्ले कावन्सिलर पसून तांकां घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळोन ओपोजिशन लिडराक मेळोन चीफ ऑफिसराक बरोबर घेवन एक कमांड सेंटर घालपाची चड गरज आहा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी संदीप तुयेंकार. राज्यात आणि पुराय देशात कोविडान घाल्लो खवदळ आमी पळयतात. राज्याची आणि देशाची करून सोडिल्ली अवतिकाय आमी पळयतात. फाटल्या 6 दिसांतच 3 लाख केसी पळयल्यात. हे ल्हार पयली ल्हारावरी ना, ताचेकय भिरांकूळ आसा. दोतोर ऑस्कर रिबेलो सांगता. गोंयकारांनी कोविडाक अजूनय गंभीरतायेन घेतिल्ल्याची पळोवपाक मेळना. गोंयकार मास्कां घालतात खरे, पूण ती नाका सकयल. लोकांक हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीर बेडी मेळनात. जाल्यार दुसरे कडेन पार्ट्यो कार्यावळी चालूच आसात, खास करून दर्यादेग वाठारांनी. मुख्यमंत्र्यान कालच सांगलां पुलीस आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यांक आपणे कारवायेची पूर्ण परवानगी दिल्या, पूण पुलिसां कडेन कागाळी करू नये ते आडनदर करतात. गोंयचे समाजीक जिणेते समरसून गेल्लो दोतोर ऑस्कर रिबेलो कितें सांगपाक सोदता पळयात. ह्या फावटी जी कोविड सर्ज जाल्या पळय ती 1 म्हयनो जालो, आमी सगळे डॉक्टर्स, सगळे नर्सीस, सगळे हेल्थ केअर वर्कर्स सामके जाम जाले. नॉट जस्ट जाम फिजिकली, आय थिंक वी आर इमोशनली, वी आर मेंटली कंप्लीटली ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडावन. आनी कारण मेन म्हणल्यार की ह्या फावटी फक्त पेशंट्स वाडूंक ना, पूण जे मरतात आनी जे सिरियस जातात पळय सगळे तरणाटे 30, 35, 25 वर्सांचे. एक जो आसा आमचो पेशंट ताका खरस मारता. सो हें तुमच्या भुरग्यांक जावंक शकता, तुमच्या भावांक जावंक शकता, तुमच्या भयणीक जावंक शकता, तुमचे जे कोण लागींचे आसा पळय ते जावंक शकता न्ही, जातलेंच हें. कित्याक ज्या प्रमाणे हो म्युटंट स्ट्रेन गोवान सामको गोंयभर फैल्ला पळय तो इतलो भयानक की खरेंच म्हणल्यार समज तुमी वॅक्सीन घेवंक ना जाल्यार कोणाक गुडी पडटली पळय ती इट्स लायक अ स्नायपर, इट्स जस्ट वेटिंग टू अटॅक यू. आनी हांव समजतां की आमची इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट. हांव समजतां की हय म्हाका हांगा बसून एक डॉक्टर म्हणून तुमचो कसो धंदो चलता पळय तो, तुमकां कशें तुमच्या फॅमिलीक जेवण पावतलें पळय तें, टॅक्सीवालो जावं कोणी बारीक धंदोवालो जावं कोणी बारीक हॉटेल चलयता पळय तो, हांव समजून घेता की हय तुमची इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट, ती जावपा जाय. इवन आय एम नॉट इन फेवर ऑफ अ कंप्लीट ब्रुटल लॉकडावन दॅट हॅपन लायक इट हॅपन द लास्ट टायम, सर्टनली नॉट. पूण जें आमी बंद करपा शकता पळय तें, जे लोक जमता पळय ते पिश्या भाशेन, लग्न आमी 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना, पार्टी पोस्टपोन करपा जायना, कजिनोन वचपाक मातशे 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना, जात्रा, रिलिजियस फेस्टिवल्स, पॉलिटिकल रॅलीज मातशे 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना. आमी इतले
गोंयकार आमी इमोशनल, गोंयकार आमी पॅशनेट, पूण आमी मूर्ख, सामके मूर्ख. वी आर ऑन अ कलेक्टिव्ह सुइसाइड मिशन, particularly in Goa. We are not getting the RT-PCR tests done for the tourists who are coming in. We are not screening anybody. Clubs are packed, casinos are packed still. I don't understand. 15 days, just do that, bring down the rate, go back to your economic activities that were there. नाल्यार हे फक्त prolong जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची कोरोनाची स्थिती विचारांत घेतली जाल्यार कांय सुवातांचेर लोकांच्या हालचालीचेर मर्यादा ही येवपाकूच जाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. गोंयांत कोरोनाक लागून परिस्थिती हाताभायर गेल्या. हे फाटभुंयेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकार परिशद घेतली. ज्या वाठारांनी कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव चड आसा थंय खर निर्बंध घालपाची गरज आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. When you say lockdown, it doesn't mean shut industries. All other places industries are running, but also second time strict restrictions are required in a different way, where without disrupting people's movement, restriction on movement is a must. First of all, just hear this very carefully. Every day we are losing about 20-25 people. Yesterday it was 38 people. I am the one who gets the calls for number of people for bed. As I am speaking to, I am getting 101 messages. I have to wake up the dean even at 12:30, 1 o'clock in the night. It's not easy to deal with a situation like this. There are multiple ways of interpreting what you want to say, and we don't want to lose these people. When we see just now, I was talking to Dr. Oscar also, he was telling me is that he finds it sad to see a person of 31 years or 25 years on a HFNO machine. And also second thing is, it is a matter of concern. When you say lockdown, I didn't mean lockdown means you lock down the whole state. Essential commodities like pharma and all these things will all continue. As far as interpretation is where there are super spreader areas and super spreader, those restrictions should become very strict. We had a meeting the other day. I think that meeting we had in the cabinet also it was discussed. Already private sector hospital chief minister also discussed with them, the private sector, IMA and everybody. Already we have reduced the rates much more than what we did last year by about 20% plus. And also voluntarily they have come forward to give beds, so nearly about 250 beds were identified for us for they themselves have given, because a person who goes to a private sector has to pay as per the package. So another additional 250 beds. But same time government is also increasing the number also now to do 150 beds. हॉस्पिटलांनी फकत बेडाचीच गरज आसा अशें ना. बाकीच्यो गजाली जाय. फकत बेड घालून जावचें ना. मशिनरी जाय आनी ती ऑपरेट करपाक कुशळ मनुष्यबळाची गरज आशिल्ल्याचें विश्वजितान सांगलें. And second thing is the system is getting overloaded. And we are here running helter-skelter trying to see that we are able to create the beds for the people. We are trying to see that we have equipment also. If he has to buy so much of equipment and provide, because simply you cannot put up, I cannot take the super specialty block and just put beds there. I need staff. I need beds. I need oxygen provision there. That's the ICU, 150 bedded sort of a semi-ICU is creating in that hospital. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयचे परिस्थितीक लॉकडाऊन होच एक पर्याय म्हणत चिंचिनी देवसातले पंचायत मंडळान पंचायत वाठारांत लॉकडाऊन पाळपाचो निर्णय घेतला. चिंचोण्यांत कोरोनाच्यो केसी वाडत चल्ल्यात. ते फाटभुंयेर पंचायत मंडळान हो निर्णय घेतला. कुशीतल्या गांवांतल्या पंचायतींनी लॉकडाऊनाचो विचार करचो अशें पंचायत मंडळान आव्हान केलां. जाल्यार शिवसेनेन मुख्यमंत्र्याक ह्या विशया वयल्यान उजरावन काडला. चिंचणी देऊस पंचायत कोरोनाच्या विशयाचेर गंभीर जाल्या. वाठारांत वाडट्यो केसी लक्षात घेवन पंचायत मंडळान एकठांय बसका घेवन लॉकडावनाचो हो पंचायत पावण्यार निर्णय घेतला. सरकारान जे तरेन काम करपाक जाय ते तरेन केलें ना अशें तांचें मत. कोणाचो सल्लो घेतले जाल्यार सगळेच व्यस्त आसात. देखून तांणी आपूण जावन लॉकडावनाचो हो निर्णय घेतला. त्या संबंदात तांणी मुख्यमंत्र्याकय कळीत केलां. पळयात तांचें म्हणणें. लास्ट टायम हांव लोकांक हेल्प केलोलें, शॉपकिपर्सांक हेल्प केलोलें. तेश कोन्न हांव शॉपकिपर्सां लागीं मागोता तशें करून हे पार्टी तेम आमकां हेल्प करचें आनी सोशल डिस्टन्स घेवन लोकांक दिवपाचें सुट्टीक गरज्यो वस्तू जाय त्यो. आनी हांव अपील करता आमगे गव्हर्मेंटा लागीं की
आमकां आतां हे केसीस वाडलाय ते प्रमाणे जाता तितू बेगीन लॉकडावन करचें म्हूण कित्याक आमगे चिंचोण्या चड केसीस वाडलो आसा आनी सांगपा जायना आनी वाडटल्यो वो वाडपा नाय त्यो बी सो हांव गव्हर्मेंटा लागीं रिक्वेस्ट करता जाता तितू बेगीन लॉकडावन करचें. आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन दिवपाचो कोण ना. दोतोर बिजी आहा ते तेंगे काम करताय. टेस्टिंग कर, वॅक्सीन मार, प्लस हे कोविड केसीस. सो एवरीबडी इज बर्डन. आनी तितून भितर आमी गांवचे पंचायत. सो आमी आज मिटींग घेयले आनी मिटींग आमी डिसिजन घेयले की ऑलरेडी सरपंचान सांगलो आहा आमी एक आमगे लेवलाचेर एक सीएमा अपील करपाक सोदता. बिकॉज नेबरिंग कंट्रीजांनी ऑलरेडी म्हणजे स्टेटीनी लॉकडावन केलो जाल्यार आमी कित्याक रावता लॉकडावन करपाक. लॉकडावन करना जाल्यार एंट्री तरी बंद कर. सो गव्हर्मेंट काय करना जाल्यार आमी लोकांक तरी आमी जाण एकल्यान आपणाले केअर घेवपाक पडटलो कित्याक मेशिनरी इज कम्प्लीट फेल्ड. आज इन्फॉर्मेशन ना काल आमच्या गांवांत 2 जाणां ब्रेथलेसनेस जावपाक लागले आनी आमी एम्ब्युलन्स सोदता एम्ब्युलन्स मेळना. सो ते कितकोन हॉस्पिटलां व्हरपाचें खंयच्या हॉस्पिटलां व्हरपाचें डेटा खंय आहा खंयच्या हॉस्पिटलां बेड आहा. सो वी आर इन अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन आनी ओनली आय प्रे एंड होप दॅट सीएम टेक्स अ वायज डिसिजन. गेले ते फाट घेयलो ते भाशेन तेणे बरें डिसिजन घेवचें आनी आमकां सगळ्यांतू पिडेंतू वाटावपाक ट्राय करचें आनी आमकां देवानी हेल्प करचें. आमी आमगे भाशेन एक लेटर करता तेका आनी दुसऱ्या पंचायती सांगता बिकॉज इट वी हॅव टू प्रे टू हिम. आतां कोण ना म्हूण बाकी चीफ तेगे हेल्थ मिनिस्टर सांगता केस इज बॅड आहाय म्हूण तरी आसून सीएम कित्याक कांय डिसिजन घेयना ते म्हाका कांय खबर ना. दुसरें आमकां फॅसिलिटीज ज्यो आमगेले स्टेट गव्हर्मेंटान ज्यो प्रोवायड करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आयज आमचे लागीं ना. आमकां शॉर्टेज ऑफ द बेड्स, शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सिजन, शॉर्टेज ऑफ द अदर इक्विपमेंट्स ओके एंड एम्ब्युलन्सीस ह्यो आयज आमकां फावत्यो ना. सो हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता की ह्यो सगल्यो ज्यो वस्तू हे कोविडाक लागून ज्यो पळय गरजेच्यो जे लायक एम्ब्युलन्स फर्स्ट एड्स वो बाबा इन द फर्स्ट दिसींग प्रायमरी जेन्ना पण आमी कितें करपाक कोण एमर्जन्सी जे आसता तांणी कितें करपाक आज 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 आमगे लोक जायतो सांडलेलो आहा. तांकां हे सिच्युएशनाक हात तरी कोणा इन्फेक्टेड बी जाल म्हणटा तें कोण ना कितें करपाचें कित्याक आयज पासून आमगेलें स्टेट गव्हर्मेंट आयज पासून कसली इनिशिएटीव घेयली ना. आनी जशें आमगेले हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणें बी ते मिटिंगेक सीएमा लागीं उलयला आनी ताकाय बी ताणें मिटिंगेन सांगलां की इन फ्युचर दीस इज गोइंग टू गो वर्स. सो हांव हे सीएमाकूय एड्रेस करता की जाता तितले भितर तुवें बी डिसिजन घेवचें लॉकडावना वयल्यान कितें करपाचें ना करपाचें केन्ना करपाचें. शिवसेनेच्या गोंय विभागाने पत्रकार परिशद घेवन लॉकडावनाची गरज उक्तायली. शिवसेना मुखेली जितेश कामतीच्या उलोवपांतल्यान एके म्हणीची याद जाली. रेड्यापाड्याचें झूज आनी मनशाचेर काळ. पळयात जितेश कितें सांगपाक सोदता. हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांची हांव प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो आनी खुबश्यो ज्यो गजाली आसा कारण काल सुद्दां विश्वजीत राणे हांणी म्हणिल्लें आसा की गोंयांत लॉकडावन करचें पूण म्हाका खबर ना तांचें कितें चल्लां सरकाराचें तांच्या अंतर्गत बाब कितें आसा तांचें कितें एकामेकारो पटना काय कितें म्हाका खबर ना. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री मात्तूय आयकूंक तयार ना. मुख्यमंत्री तर लागला की लॉकडावन आपण करचोच ना आनी हेवटेन मॉर्टेलिटी रेटूय कंट्रोलान येना. लोक हांगा मरत आसा. जेन्ना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे हांणी गोंयाक संवेदनशील राज्यान घाल्ले म्हणजे जी यादी आशिल्ली संवेदनशील राज्याची महाराष्ट्र सरकारान केल्ली कर्नाटका आशिल्ले राजस्थान आशिल्ले त्याच प्रमाणे गोंयाकूय घाल्ले. तेन्ना आरोग्य मंत्र्यान तांचेर टिका केल्ली आनी टिका करता आसतना तांणी म्हणिल्लें की माननीय उद्धव साहेबाक गोंयची गोंयकारांची एलर्जी आसा अशें ताणें म्हणिल्लें. म्हणून आज ताका कळ्ळां आसतलें की तेन्ना जर टिका न करता कारणी मिमांसा केल्ली कित्या खातीर हें जालें कित्या खातीर गोंय संवेदनशील राज्याचे यादीन आयलें हें जर तांणी पळयलें जाल्यार आज म्हाका दिसता भोवतेक जे जगावल्या तातूंतले कितलेशे वाचूंकूय शकताले. ताजे उपरांत व्हायोलेशन ऑफ एसओपीज बाय मिनिस्टर्स एंड तांचे सगळे कोण जे बीजेपीचे आहा ते मागीर हे फक्त जो कोरोना आसा कोवीड आसा हो इश्यू कितें म्हणटा ते पॉलिटायज हांणी केला. हे फक्त पॉलिटिक्स ताजे करता कारण हांचे जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गजालान हे पॉलिटिक्स हाडटा. खंयचो टिका उत्सव करता आनी कसले उत्सव करता थंय गर्दी करता. काल सीएमान आपल्या बर्थडेक ताणें जाहीर केलें
की बाबा आपण कसलोच प्रोग्राम करचो ना, आपल्या कित्याक कोविडा खातीर आपल्याक ती गर्दी नाका, मागीर गर्दी जमयता अशें ताणें केलें. पूण दुसऱ्या दीस ह्याच सीएमान थंय सिग्नलाचें उद्घाटन केलां. अरे तुमकां लजूय दिसना? सिग्नलाचें उद्घाटन करपाची गरज आसा? कित्याक पळयता तें आश्चर्य. आतां त्या सिग्नलाच्या उद्घाटनाक गर्दी जमूंक ना? थंय आशिल्ले मरे कितलेशेच लोक तेकून म्हणजे तुम्हीच एका वाटेन सांगता की आपलो बर्थडे आपण करिना, आपण असो बरो म्हणून तूं दाखयता, लोकांची काळजी आसा हेतू दाखयता, आणि दुसऱ्या दीस तूं त्या सिग्नलाचें उद्घाटन करता. आणि हांव परत एकदा आरोग्य मंत्र्याक सांगता आणि की तुवें जें चिंतलां तें परत सीएमा कडेन मांड. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कारवार राती 9:30 सावन लॉकडावन पडपाचें आसा. ताचो गोंय ते कर्नाटक मजगती जावपी येरादारीचेर परिणाम जावंक येता. नेमके कितें निर्बंध आसतले ते राती जाहीर करतले अशें कर्नाटकाच्या पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलां. मंगळारा ह्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर कारवारचो डीसी, हेर पुलीस अधिकारी आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांजे 4:30 वरांचेर बसका घेतली. राती 9:30 सावन कारवारा लॉकडावन करपा विशीं हे बसकेत निर्णय जालो. अधिकृत आदेश सांज मेरेन संबंधित अधिकाऱ्यां मेरेन पावतलो. गोवा के गाड़ी को कोई रोजगार हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है. वो बाहर का गाड़ी है जा रहा है, एमएच पासिंग और केरला बाहर का गाड़ी, गोवा छोड़ के, गोवा और कर्नाटक छोड़ के बाकी का गाड़ी को कोविड-19 का टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए है, नहीं तो अंदर नहीं आने दे रहा है. और गोवा का अगर कोई पॉजिटिव है, गोवा का आदमी को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं. और अभी क्या चेकिंग हो रहा है यहाँ पे? अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं चल रहा है. अभी रात का 9 बजे के ऊपर देखना पड़ेगा. मतलब रात के 9 बजे के बाद लॉकडाउन करने का प्लान है क्या? हाँ, लॉकडाउन करेंगे. वो इंस्ट्रक्शन हमारे ऑफिस से आता है, उसके बाद हम वो रूल फॉलो करेंगे. अच्छा, मतलब ये लॉकडाउन करने का ये कंफर्म हो गया है, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे देखना है, ऑफिस से आना है ना. अच्छा, वो इंस्ट्रक्शन आने के बाद हम वो लागू करता है. काणकोण तालुक्यातल्या सायडीन आशिल्ल्या कर्नाटक राज्याच्या कारवार तालुक्याक आयज 4:30 वरांचेर कारवारचो डीसी आणि बाकीचे पुलीस, त्याच बरोबर बाकीचे प्रशासकीय अधिकारी हे सगळे एकठांय येवन 4:30 वरांचेर मिटींग घेतली आणि तांच्यांनी आज 9:30 वरांचेर लॉकडावन करपाचें थारायलां. एकंदरीत लॉकडावनाचो प्रॅक्टिकल टायम हो 9:30 ते 10 वरांचेर सुरू जातलो आणि तेन्नाच पुलिसेक आनी बाकीच्या वेगवेगळ्या कोवीड वॉरियर्स जे आसा तांकां वेगवेगळे इंस्ट्रक्शन दितले आणि त्या इंस्ट्रक्शनाचेर लॉकडावन जातलें. खास करून हे लॉकडावन गोंयच्या गाडयां खातीर कर्नाटका वचप येवप हाजेर चड बंधन आसचें ना अशें तांच्यांनी सांगलां. तरी पूण परिस्थिती कितें आसा ताचे वयल्यानच हो निर्णय फुडें वयतलो. आनीक फाल्यां 28 तारखे साकून कारवाराक पुरायपणान लॉकडावन जातलें आणि हे लॉकडावन जवळ जवळ 14 ते 15 दीस जावपाची शक्यता आसा. गोंयभर मंगळारा सामान्य वातावरण आशिल्लें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो फरक जाणवलो ना. गोंय राज्यांतल्या दक्षिण आनी उत्तर दोनूय जिल्ल्यांनी मंगळारा दिसभर हवामान सामान्यच आसलें. मुरगांवां मात चडांत चड 34.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. राज्यांत खंयच पावसाचें आगमन जालें ना. गोवा 365 ब्युरो. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत गोवा 365. देव बरें करूं.